Santosan bơ bố vị sơ bê tu ca bê trô ye ta so mi tơ ya tung sa ta ca mê lô chi vi tu chê ta ca bê trô ca lô ki ras bơ li sa la Sărghince ras aspăsala de când bobcal tu ja somia sorborece de rehado Santo Sanbăr povit să bei tu ca beton e ta somi Tăia tunsa ta camelo ci vituce ta capeto बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो आदां येवेन फाता केल्ल्या वेळी देवान प्रॉमिस केले 2000 वर्सां उपरांत ते प्रॉमिस जारी जाल्ले आज आमी ते समारंभता आनी क्रिसमस म्हूण त्या फेस्ताक आपयता देवान दिल्लें प्रॉमिस ताणें पाळलें आमी जायतीं प्रॉमिसां केल्यांत पूण तीं मोडल्यांत त्या पातकांचे बक्षणे मागया हांव पातकी सर्वदा देवा आणि तुमकां भाव भरिनो मुसुगुणी अनुसार सांगता मनाची दूत अनुसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पुस्तकांत सदांच हांव वाल करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भरिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार दे आमची गागूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमीन Sumia ka krutker Sumia ka krutker Krista ka krutker Krista ka krutker Sumia ka krutker Sumia ka krutker प्रार्थया सोम्या जेजू वेगी वेगी ये तोडव करी नाका तुज्या दयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसा आमचे मदें येवन तुज्या बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी आमची काळजां तुज्या संतोशान तूं भर जो देव बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमीन सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप दावीद राय आपल्या रावल्या रानांत रावूंक लागलो आनी सरेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर दुस्मानांतावन विशेव दिलो तेन्ना रायान नातान प्रवादीक म्हळें पळय हांव देवदावरुकाडाच्या रावळ्यारांत जियेता पूण देवाची सोल्या पेट एका थांबांत रावता नातानान रायाक जाप दिली वस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर
कित्याक सरेस्पर तुजे सवय आसा. पूण ते राती सरेस्पराचें उतार नातानाक आयलें. वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सरेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. तूं सरोवराच्या मैदानार बकरां फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायेलीचो फुडारी करूंक थंयसो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांवें तुजे सवय आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो. ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परत्यान त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हज्या परजे इस्रायलीचेर न्याय करपाक नेमले. त्या काळार तावन कोटे मनीस तांकां त्रास दितले तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सरेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस भरून तूं तुज्या पुर्वजा सवय विशय घेतलोय तेन्ना तुज्या संततांतले तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या हर एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवटी तीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापाय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच तीर उरतली आनी तुजें सिंहासन ससनाक तगतलें. देवाचें उतर हें. श्लोक. तुजी दया सरेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायन आनी वाखणतलो. तुजी दया सरेस्परा सदांकाल वाखणतलो. संततीच्या संततीक तुजे विस्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससनाक बाळटा तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विस्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें घालून दवरलाय. श्लोक. तुजी दया सरेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखणतलो. हांवें विंचून काडलेल्या सवय हांवें खारार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संतत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बाळटा तसलें सिंहासन ताका दितलो. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायन आनी वाखणतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बचावाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें बोळेपण दाखयतलो. म्हज्या सोल्ल्यान हांवें ताका विस्वासी रावतलो. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायन आनी वाखणतलो. दुसरें वसप. सांत पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. 11 मागणें. जेजू क्रिस्ता विशयान परगट करून हांवें तुमकां कळीत केल्लें सुवार्ते प्रमाणें जियोंक तुमकां तिरसन आनी बोळ दितल्या देवाक जावं महिमा. ससनीक काळातावन गुपीत दवरलेली पूण ह्या काळार उगडापी जाल्ली मांडावळस ही सुवार्ता म्हणयेत. जुदेव न्हय आसलेल्या सोमेस्त लोकांक विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटेर येवचे खातीर प्रावद्याच्या बरपामुखांत तांकां ती कळीत केल्ली. एकल्याच सर जाणार देवाक जेजू क्रिस्तावदेशी जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुरकार. Alleluia, 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 alleluia.
जाणत्याच्या आरुणा, सस्नीक उजवाडाच्या परजळा आणि नितीच्या सूर्या, काळोखांत आणि मरणाचे सावळेंत असलेल्यांक उजवाड दिवंक ये. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवय असो. तुमची सवय असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ईसुया. तवळ जुवांसो बापय जाकारी पवित्रात्म्यान बरोवन प्रावाद कर म्हणा लागलो. सदैन जावन सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत प्रस्तुतपणाचे दीस भरतच एलिझाबेथन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे ते वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या शेजाऱ्याक आनी सैरदेऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोशांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नात करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हणून ताच्या बापायचे नांव दिवचें आसली. पूण सॉरी 6 म्हयन्यांत देवान घाब्रिएल दुताक गलिलेच्या नजरेत नावाच्या एका शारांतल्या एक अंकारीचाशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते अंकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितरसन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळी शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावीत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरी, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेत जावन एका पुताक प्रस्तुत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्त जातलो आनी परमनाचो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बाबा दाविदाचे राजासन सर्वेश्वर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजे सावळी घालतली. देखून तुजे जल्माच्या भुरग्यांक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायार एक पुताक गर्भे जातली आनी वांसजी म्हणून लेखलेल्या तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकन
तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे तें जावं तितल्यार देवदूत तुझ्या आशिल्लो गेलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो निमाणो आयतार क्रिसमसा पयलें प्रॉमिस आय प्रॉमिस म्हूण तुमी जायते फावटी आयकलां. आमी ल्हान आसतना गोमटेच्या नळयेक हात धरून गॉड प्रॉमिस हांव खंडीत तुका दितां अशें प्रॉमिस केलां. आनी हे फावटी आनी थोडे भुरगे हरद्यार हात दवरून अळे म्हज्या काळजांत हांव सांगता, हांव प्रॉमिस करतां खंडीत तुका ते 5 रुपये फाटीं दितां. भुरग्यांक लायतना आवयांनी प्रॉमिस केलां तूं सगळें बरें जेवल्यार तुका पेपे व्हरता म्हणून. 10th भुरगो बरें शिकतना आनी बरें शीक 80% मार्क काड, हांव प्रॉमिस करतां तुका एक मोबायल दिता म्हणून. आमच्या अणभवांत थोडीं प्रॉमिसां पाळूंक नात आनी आमचो बरवसो पातयेनी हुलपून गेल्या. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता व्हडलें प्रॉमिस नाथान प्रोफेतान दाविदाक देवाचें प्रॉमिस सांगचें. तुजी रयाळ संतती सदांच उरतेली, तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातेल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलों. हांव ताजो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो आनी ताजें राज थीर उरतलें. तें प्रॉमिस तुमी आयच्या सांजेच्या मिसार मदनेच्या मिसार तुमी जारी जाल्ले पळयतल्यात. वांजेलांत गाब्रिएल बडवो देवाचें व्हडलें प्रॉमिस मोरयेक कळीत करता. तूं एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताज्या राजवडकेक अंत आसचें ना. द ग्रेटेस्ट प्रॉमिस इन द हिस्ट्री ऑफ मॅनकायंड. आनी तें प्रॉमिस मोरी सादी तिजें डेयली अजेंडा आपले मागणे रजार डॅडी मम्मी कुमोक घरचें इल्लें काम परतून इल्लें मागणे रजार आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉमिस घुसपडली, कन्फ्यूज जाली. पूण आंबडव्यान तिका क्लियर केलें देवाक आसात जाल्लें कांयच ना. ते दाडा ती म्हणाली वय देवान दिल्ल्या ह्या बसावणेक ह्या प्रॉमिसाक हांव काल जातां आनी आमकां देखून आसा हो जेजू बाळूक. कंक्लुडींग काल सकाळीं ब्रदर प्रकाशाचें 254 प्रॉमिस आनी म्हाका बरें लागलें. आयजायास चॅप्टर 8 चॅप्टर 9 हाखांत काळोख कितें भियेताय भियेनाका. चॅप्टर 9 काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड मेळ्ळो. ब्रदर प्रकाश हांगासर आयिल्लो आनी म्हजी धाकटी भयण एक सरली आनी कठीण धोको बसलो. न्हिदेचे इश्यूज, एंग्जायटी. ब्रदर प्रकाशाच्या त्या दोगांनी विन्सेंट आनी विनिता तांणी म्हाका देवाचें प्रॉमिस दिलें. आयजायास 41:10 भियेनाका हांव आसां तुज्या बराबर. अखांतू नाका, कंगाल जायनाका, हांव तुजो देव. हांव तुका बळ दितां. आय गिव यू स्ट्रेंथ. हांव तुका हेल्प करतां आनी तुका म्हज्या
मोगाच्या बसवणेन तुका हांव वयर उखलतां आनी 99% म्हाका तें प्रॉमीस देवान पाडलेलें दिसता. मोगाच्यान आखीर करता एक आदली स्टोरी सांगून. झुजा थळार ताजो इश्ट घायेन पडलेलो तिशिल्या वाटेन. ह्या सोल्जरान विचारलें कमांडरा कडेन, हांव ताका वचून इल्लें बुजयतां. ना, तुवें वचूंक जायना, कित्याक वयरी गुळे मारतात. प्लीज, हांवें ताका प्रॉमीस केलां. अकरेक कमांडरान सोडलें. वो गेलो. वेताना ताका 1-2 गुळे लागले, घायेलो आनी तें मरणांतीक जाल्ल्या आपल्या इश्टाक क्रमेन वचून मेळ्ळो. आनी इश्ट म्हणालो, आय न्यू यू वूड कीप युअर प्रॉमीस. आनी तो इश्ट हाच्या वेंगेंत मरण पावलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जायतें प्रॉमीस केलां. वर्द मेळटना प्रॉमीस केलां. आंगोन करतना ब्रदरांनी प्रॉमीस केलां. काजार जातना तुमी प्रॉमीस केलां. भुरग्यांनी डॅडी मामीक प्रॉमीस केलां. ह्या सगळ्या वर्सां थोडे फावटी आमी प्रॉमीस मोडलां. निराशी जायनाका. आयचें फेस्त नव्या वर्साक तुवें कशें सोबीत प्रॉमीस करून तें पाळचें म्हूण देवूस बाळक जेजू तुका आनी म्हाका कळयतलो. एकाच देवाक सत म्हणटा, Aneca semia Jesus Christus santa, Devaso eklo sputo, surkala di bapatam samala, Devatam Dev, uzvaratam uzvar, Kriya Devatam sarva korodev, to Devatam samala, takarosumna, Papacha sembaso, taciorvi sarvus kelia, Amamuncha pasot, आणि आमचे सर्वने बसोत सर्गातांतो देवलो आणि पवित्रत्म्यावरवी अंकार मरीची उदरी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमचे बसोत पोंसला ताका कुसार मारलो ताणे कष्ट मरण सोसले आणि ताका न्याय केलो आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आणि बापाच्या उजव्यार बसला जिव्याची आणि मेल्यांची मुक्ती करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि त्याच्या राजवटीक शेवट आसना आणि पवित्रत्म्याक सत म्हणटा सोमी आणि जीव दातो बापा आणि पुताक नीट जाला बापा आणि पुता बराबर ताका समसारको नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवादवरवी तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आणि दंडतावरवी स्थापलेले सभेक सत म्हणटा पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्याच्या पुनर्जीवनाक आणि सुस्नाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. भियेनाका, हांव आसां तुमचे सवे संवसार आखेर जाता पर्यंत अशें प्रॉमीस केल्लो देव आतां आमकां आमच्यो विनंती आनी मागणी ताच्या मुखार दवरूंक आपयता. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमची मागणी आयक. बापा, तुझ्या पुताची पवित्र सभा सोलोन व्हरतल्या धार्मीक तशेंच लायक मुखेल्याने तुझ्या उतराद्वारे करी शिकून आनी आत्मीक खाण फळादीकपणी तुजे परजेक दिवच्याक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय तशेंच सामाजीक मुखेल्याने सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी गरजेवंतांच्या दुबळ्या लोकांच्या गरजांक सदांच पावोवंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. समेस्त पिडेस्त बाबा भयणीक बरी भलायकी मोतीक शांती समाधान लाभय. तांणी सोंसणीकायेन तांचे कश्ट सोंसून व्हरूंक कृपा दी. तांची जतन घेवच्या समेस्तांक बेसावन दी म्हूण मागता.
बाबा आमचे मागणे ऐक. सुमेस्त भुरगीं आनी युवजनांनी भावार्थान आनी देवबिरांतीन वाडोवंक कृपा दी म्हणून मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींक राख आनी सांबाळ. आमकां विविध रितीन कुमो केलेल्यांक आशिर्वादान बर म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. एवकारिस्ताच्या मेजा बरोबर एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमचे जिणेंत तुज्या उतराक पयलो जागो दिवन जिवंक कृपा दी म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. आज फादर वॉल्टर लोबसो जल्मा दीस ताजे पसत ताज्या बऱ्या भलायके पसत मागया. देवा तुवें आमकां जायते प्रॉमीस केल्यात, बट व्हडली तुजी बसावणी जेजू ताजो जल्मा दीस आमी समारंभतना आमचेय प्रॉमीस आमी पाळोवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Dakasuru Arpita E Bapa Bugya Vaina Sangi Bapa Samarpita Amka Sukha Ke Bapa Kani Kamchi Mogantukas Asveitonci Girkotari Mogandilci Dăin Bapa Tu svicar că Ke Bapa Kani Kamci Mogantuka Asveitonci Girkotari Mogandilci Dăin Bapa Tu svicar că म्हज्या भयणी भावानो, हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या जादूचं बलिदान आपल्या मनाक नेहमी आमच्या आणि पवित्रतेच्या देवाक सर्वीस वर मानून घेऊ. कनवळ्या बापा, आमी तुका वपून दिता ती देणी मैपसान मानून घे. पवित्रात्म्या उदेशी ती बदलून आमकां दे. ती आमी घेतलेल्या वरवीं आमची पातकां धुवन वचो आनी आयच्या राती आमचे मदें येतल्या तुज्या पुताच्या महिमाची नितळ कर्जान वाखाणी करूंक आमकां फावो जावं. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वरा देव वार्ता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्यामी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां वरत्या मोगान अंकवार मायेन ताका सांबाळ्ळो. जुवावान ताजी वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताजी वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमच्या मदें येवच्या वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर संतां भक्तां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
Povit, povit दरबारात सुसगळेच तू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवात सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येदाता का जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूची त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावरताचो गट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरी तुवे आमकां सोरयलाय सुमिया संसाराच्या सोदवंडारा आमची सदवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोवुंडो ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा पीटर पॉल आमचे गोळी बाप्पा आनी सगळ्या जिके वर्ग बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवंकार मरे देवाचे माये संगाती साजूचे दिसोपोती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व खाली तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन 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 जेजून आमकां शिकयलें तें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया
आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज काही तुझे कुशी सरकार जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षी दाव, तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दारांत पडूं दी नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या जेजूक आमी यात्रेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भवताचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले, देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी आमचो जेजू आमकां तो प्रॉमीस करता, भियेनाका, हांव तुजो भाव तुजो इश्ट. ताच्या जेवणाक तो आपयता आमी सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच आमकां भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वागत स्वागत सर्गीराया, दुर्गोया काळजांत म्हज्या. बोरो गोबली तूं शेळयांक राखताय, पासच्या सोरोवाक व्हरून पायताय. जिवितासर तूं तान बागयताय, सर्गीच्या सुखा व्हरून पायताय. जिविताक वरा कुर्पेसा धन्ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया, दुर्बळ्या काळजांत म्हज्या. लाभय सोम्या आज तुजी कृपा, कच्याक सदां आमी तुजी सेवा. बिडार कर काळजांत ह्या हर एक दिसा, आतन सांबाळ ये सर्गीराया. जिविताक वरा
Curpesagora Vandanye Christa Swagat Swagat Sargiraya Durboya Karzan Muja प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या मगाळ बापा, ह्या तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. तुझ्या सुखांत ससनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान भरल्या. आनी आमच्या सोडवंदरा जेजूची जल्माची परब जितली लागीं पावल्या तितली व्हड जावं दी आमची उर्बा आनी भक्ती. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर दय करून बसा. भोवन निबडिनो आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्या मनदेक बाब मायकल मॉरिस तशेंच फादर रायन आनी फादर जोझफ हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आज संजेर हांगासर नतलां फेस्ताचो संभ्रम चलता. संजेच्या 7 वरार कॅरल्स क्रिसमस गायनां आनी 7:30 वरार मिसाचें संभ्रमीक बलिदान भायर उक्त्या मैदानार आसतलें. पल्ल्या फेस्ताचें एकच मीस आसतलें तें सकाळींच्या 7:30 वरार. तुमकां ह्या संभ्रमाक आमी आपोवणी दिता. देव बरें करूं. निमाणे बेसवा खातीर उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोड उपकार. जेजू आमच्या सोम्या सरय आमकां पातक्यान धन्या. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या देव तर बेगी या मुयदणा सलवार करच्या मनशा कुळा नासाव केली सोडी नाका. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यान धन्या. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या. मोगाळ पुत्रा सोवे अववार मरिया आशीर्वादी आमकां. मागीर पुस्तकाचे कृपेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक प्रणाम. बाळूक जेजूची वार्षिक परब ह्याच जानेवारीच्या 14 आनी 15 वेर आमी समरमता. फेस्ताचो संदेश असो आसा. जेजू मानवल्लो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ह्या फेस्ताची सुरवात जानेवारीच्या 4 तारखेर वोजांच्या पुरशांवा सांगाता सुरू जाता. हो वोजांचो पुरशांव ब्रेस्तार दीस संजेच्या 4:30 वरार बागेवंत कुर्साची फिरगस कोरडेल हांगा तावन सुरू जाता. पुरशांव पुनशेताक पावतच बावटो उबारण ह्या फेस्ताक अधिकृत चालन आमी दितेल्या. त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना
हांगसर चलतात. नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार. ही सकड 5 मिसां कोंकणी भाशेंत आसतली. 10:30च्या मिसा उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन आसतलें. ह्या वेळार आमी तुमच्या सुमेस्ताच्या इराद्या पसत विशेष रितीन मागतले. 10:30चे आनी 1 वराचे मीस जाल्ले उपरांत सकड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था केल्या. सांजेर 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लीश आनी 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. सांजेचे 6 वरांचे मीस उक्त्या मैदानार आसतले. फेस्ताचो पयलो दीस जानेवारीची 14 तारीख आयतार. त्या दिसा मिसाची बलिदानां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी भाशेन, 7:30 वरार इंग्लीश भाशेन, 9 वरार कोंकणी भाशेन, 10:30 वरार कोंकणी भाशेन आनी दनपारां 1 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. 10:30 वरांचें मिसाचें बलिदान सकड पिडेस्त भावा भयणी पासत भेटोवचें जावन आसा. त्या दिसाचें संभ्रमीक फेस्ताचें मीस सांजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतलें. अदीक मनदीक ऑस्वर्ड जोसेफ लुईस, निवृत्त गवळी बाप, जयपूर दिएसीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेस्ताचो दुसऱ्या दिसाचो दाबाजो जानेवारीच्या 15 तारखेर सोमारा दीस आमी संभ्रमतले. तो दीस रजेचो आनी मिसां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाचीं बलिदानां आसात. ह्या दिसाचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सकाळींच्या 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत अदीक मनदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दिएसीसचे गवळी बाप भेटयतले. हे मीस सकड भुरग्यां पासत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा. उपरांत 1 वरार मल्याळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. ह्या फेस्ताच्या दोनूय दिसा दनपारांच्या वेळार भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या 12 दिसांचो दाबाजो सांजेच्या 6 वरांच्या मिसा सांगाता आखेर जाता. मीस जातच एवकरिस्तीक पुरशांव आसतलो आनी उपरांत आमी बावटो देंवोवन बाळका जेजून आमचेर वतिल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिनवसतल्या आनी ह्या वर्साचो दाबाजो चलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दितल्या. ह्या परबे सांगाता जानेवारीच्या 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळींच्या 8:30 तावन दनपाराच्या 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसतलें. रगत दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवचें एक वर्तें काम करूंक हांगसर अवकाश आसा. नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगसर येवन बाळूक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमी आपोवणें दिता. सुटावें कुमसार जावंक तुमकां हांगसर अवकाश आसा. तुमी येयात, हेरांक आपोवनडा. बाळूक जेजूची वर्तें बेसांवां आमी सकड जोडया आनी आमचें जिवीत नंदन करया. देव बरें करूं. मोगाच्यानो डिसेंबर म्हयन्याचो विशेष अंक आयतो जाला. ह्या अंक्याचो विशय झुजाच्या गांवांत शांती कुंवाराचो जल्म. जेजू शांती हाडून आयिल्ल्या जाग्यारच कित्याक झूज आनी अशांतीचें वातावरण ह्या सवालाक जापी ह्या डिसेंबर अंक्यान. तर वाचूंक तयार रावा. कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोंदी म्हणली आमची आशा.
नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आणि सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आणि त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां, चालती मागणी आणि हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आणि नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेट काड.